देवाचे उतर ह्या नियाल माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरतालीं तीं उतरां आयकून ते अजाप जाले. जेजूचें नांव नाझारेताक गुरुजी म्हूण फांकलें. हाका लागून ताका जुदेवांच्या देवस्थानांत शिकोवंक दिवंक आमंत्रण करताले. एकदां जेजून इसायास प्रवेदाचें पुस्तक उगडलें, वाचलें आनी ताचे वयली समजणी दिली. जेजूची बुदवंत उतरां आयकुपाच्या काळजाक लागली. तो आपल्या मदलो एकलो म्हूण जाणा आसलोल्यान जेजूक हें शाणेपण खंयचें आयलें तें समजूंक शकना जालें. आयकुप्यां मदें उचांबोल उप्रासली. आपआपलें जिवीत बदलूंक सांगतालो देखून तांणी जेजूचें शिकप नाकारलें. तांकां आपल्यो आदल्यो संवयो सोडूंक नाका आसलेत. हांव खंयच्या म्हज्या आदल्या संवयांक चिकटून रावलां? जेजू म्हाका कितें सांगता तें हांव आयकोता जायत? आपलें उतर मांडून घेवंक म्हजें काळीज आयतें कर म्हूण देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मांडून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बोरवाशान राव.